सुरुवातीलाच येत आहे। चला तर आपण पुष्पवृष्टी करून सर्व कलाकारांना शुभाशीर्वाद देऊया। ईश्वर जसा जळी स्थळी काष्टी पाषाणी सगळीकडे भरून दशनगुळी उरला आहे तसा धर्मही आहे। ईश्वर तुमच्या माझ्या या चराचर सृष्टीत सगळीकडे भरून उरलेला आहे। तर मग आम्हाला धर्मात स्थान कसं नसेल? तुम्ही जात धर्म बुडवणारे आहात। देव तुझ्या माझ्या आहे तसा तो समोरून येणाऱ्या त्या रेड्यात पण असला पाहिजे। अशा रेड्याचा तोडून भेट करून देणाऱ्या लोकांना आम्ही काय शुद्ध करून देणार? ते तर मुळात ब्रह्मासारखे शुद्धच आहे। हरि ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवामृतमिजं होतारं रत्नधातमम्। हरि ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवामृतमिजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निभूमे भर्वशेभिर्यो नोदयरुता सदेवा देहवक्षते अग्निना रहिमष्णवत्कोशमेव दिवे दिवे। ईश्वर निष्ठांची मांदी आहे हे महानाट्य चंद्रकांत गावस जे थोर कादंबरीकार आसात आमच्या गोंयचे तांच्यांनी पहिली खेप हे महानाट्य बरयलां। तेंचें पयलें नाट्य जे हांवें तांच्या कडसून बरोवन घेतलें। आज बिचोलच्या शिंगोत्सवाच्या ह्या रंगमंचाचेर हे नाटक सादर जाता आनी हातूंत 100हून जास्त कलाकार काम करतात। ही गोंयची जी बिचोलची रंगभूमी आसा शिंगोत्सवाची ही खरीच व्हड रंगभूमी आसा। हांव फाटल्या 25 वर्सां हांगासर येवन नाट्य दिग्दर्शीत करीत आसा। ह्या वेळार महानाट्य करपाचें अशें दिसलें आनी ताचे प्रमाणे ह्या कलाकारां कडेन हांव उलयलो आनी तांच्यांनी ताका मान्यता दिली। आनी आयज बिचोलचे जे कलाकार आसा बिचोलीन भरपूर कलाकार आसा बरे कलाकार आसा त्या कलाकारांक घेवन हे नाटक आमी हांगासर उबें केलां। फाटले 1.5 म्हयने हाची तालमी चालू आसल्यो। प्रत्येक जाण आपआपले काम धाम सोडून तालमीक येताले तालीम दिताले आनी हे नाटक उबें करतले। आयज ही मोठी कलाकृती तुमच्या मुखार येता ती तुमी पळोवची आनी ह्या कलाकारांक तोखणाय करची अशें हांव तुमचे कडेन मागतां।